विषय कितें न्ही ना विषय कसो आसा आयज ते इतले वर्सां 3 वर्सां आमी झगडटाय ह्या विशयाचेर आनी आतां तेजे कडेन ते खातें पावलां सो आमी तेजे कडेन तो विशय मांडपाक येयल्ले तर तो काय आमकां पयलींच उत्तर दिवंक शकना कित्याक 3 वर्सां जालीं त्या खात्याचे दुसरे हेजे कडेन आसले तेणें आमकां पयली डेट दिता सांग ताका तो विशय कळपाक जाय डिस्कशन कितें जालें डिस्कशन जावंक ना फक्त तेजे कडेन हो प्रश्न ताका खबरूय आसा आनी हेज्या पयलीं जेन्ना तो सी एम आसलो तेन्ना ताका खबर आसलो हो प्रश्न सो त्या खातीर आमी तेजे कडेन गेले नाइलाज म्हणजे आमच्या एक नशिबान आमकां परतो तोच त्या टायमार सी एम तोच आसलो सो त्या विशयाचेर आमी ते घेवन येयल्लो तेजे कडेन सो तेणें ताका विशय तो जाणून घेवपाक जाय बाबा खंय पावला आनी कितलो कसो तेणें टायम दिता म्हणलें मागीर उलोवया म्हणलें भाश्य कांयच जावना टायम तो म्हणटा पूण तें कांय पळयल्या शिवाय काय तो कांय सांगूंक शकना तो विशय पयलो स्टडी करता कितें एक्सपेक्टेशन आहा तुमकां दिसता PWD म्हाका दिसता जे पर्यंत ताका आमी मानता आनी तो देवाक मानणारो मनीस आनी आमी झगडटा ते घरान आनी हेका लागून न्हू फक्त आमचें तें कल्चर सांगप विशय जर तेणें सारको पळयलो जाल्यार तो विशय जातलो हे आस आसा आमकां तें देवाचेर आसा एक आस दवरल्या परत कितें आफयला तुमकां परत सांगतलो तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर